राणा मंत्री अलिना साल्ढाणाचेच मतदारसंघात केळशे वाठारांत मोठ्या प्रमाणात झाडां मारून बेकायदा हॉटेल बांदपाचें काम मोठ्या नेटान चलतालें। पंचायतीक विचारल्यार तांकां खंय झाडां मारून येदें मोठें बांदकाम चल्लां ताचें कांयच खबर ना। अलिनान सुवातेचें इन्स्पेक्शन करून काम बंद उडयलें। थंय सुवातेर जुवारीचे देगेर तरंगती जेटी उबी करपाची तयारी चल्ल्या। पंचायतीचे सचिवाक विचारल्यार ताणें कानार केस काडले। कुठ्ठाळेची आमदार पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढाणान शेनवारा राना खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा केळशे गावात वचून न्हंयच्या देगेर केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाची पळोवणी केली। ह्या सुवातेर हॉटेल बांदपाची तयारी चालू आसा। Let us know how this gross violation happened here. Because a year ago we had come here and we only had that road which was the work of for laying the Gale pipe. Okay? Yes, pipeline. Yeah. Now there is massive reclamation here from the road right up to here. Construction of this floating platform. All this, it hasn't happened overnight. या बेकायदेशीर बांदकामाची कोणेच कागाळ करूंक ना अशें पंचायत सचिव आशा मेस्त म्हणटा। As a panchayat secretary, if I am informed, I will definitely take action. When I am really not aware about it, how do I know? If I am the ward member, the concerned ward member should inform me or whoever, anybody, even locals come and tell me, I would have taken. Not writing, even orally, I would have taken action. न्हंयच्या देगेवेली झाडां कापून बेकायदेशीर बांदकाम करपी लोकांआड खर कारवाय करतले अशें राना खात्याचे प्रशासकीय संचालक श्रीनेत कोठावळेन सांगले। It is impossible that local panchayat, the local body doesn't know that there's something is going on in their area. Secondly, when we have just inquired with the other people, that we came to know this is just a sample. It is quite possible that some 10 to 100 number of times of this structure is likely to come over here. So this is a time where if you don't act right now, or panchayat doesn't act right now, then one day it will happen that whole water body will be flooded with this kind of structure only. So we have to act at this point of time. केळशेच्यान दिशांत परब। फेरीचेर पातयेवन दीस काडपी दिवाडकारांक पूल जाय। रस्तो येरादारीचे जाळें पावंक नाशिल्ल्यान जुंवेकार साप्प कडेक पडल्यात। दिवाडकारांक पूल नाका हें फक्त दिवाडे सोडून शारांनी रावंक गेल्ल्या लोकांचें मत। शिक्षण, वखद पाणी वा पोटा पाण्याचे काम धंद्याक यो वच करतना दिवाडकारांचे पूल नाशिल्ल्यान हाल जातात। फेरयेन यो वच करता म्हणल्यार वरां वतात। पूल जाय म्हूण सरकाराक सांगूंक दिवाडकार आतां गांवच्या लोकांच्यो सोयो घेतात। भुरगीं जी कोण कॉलेजीक वयता आनी जी कोण कामाक वयता ती 2 फेरीबोटी क्रॉस करून तूं घरा येता म्हणल्यार सारकी काबार। गांवांत आयज आमच्या हेल्थ सेंटरां जाल्लीं आसा, पूण हेल्थ सेंटरान जो डॉक्टर रावंक 24 hours रेडी ना, बिकॉज डॉक्टरांक आयज इतलो टायम प्रिशियस आहा तांकां। तुका टायम ऑफ शुअर फेरीबोट क्रॉस करता जाल्यार आयज आमची रिबंदर फेरी क्रॉस करता जाल्यार मोर दॅन 20 minutes लागता आमकां। त्या खातीर आमकां व्हेरी डिफिकल्ट आमकां सगळ्यांचे टायम हो प्रिशियस आसल्या कारणान डॉक्टर सुद्दां येवन हांगसर रावपाक रेडी ना हांगसर आमकां। आमच्या दिवाडेन जायते गव्हर्मेंट येवन गेले आनी सदांच एक इश्यू जाला की दिवाडेन आमकां ब्रिज नाका म्हूण। पूण हांव सांगूंक सोदता सीएम पारेकराक, आमच्या एमएलएक आनी आमच्या एमपी नायक श्रीपाद नायकाक की दिवाडेन ब्रिज नाका। फक्त ग्रेस लोक कोण ऑलरेडी मायग्रेट जाल्या आउटसायड कंट्री, थोडे पणजेन रावता सिटी रिच पीपल, पूण पुअर पीपल आनी मिडल क्लास पीपल आमचे गांवांत आहा पळय, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ हार्डशिप्स। आमी आख्खो गांवांक एकठांय करून अवेरनेस केला, कॅम्पेनिंग स्टार्ट केला की आमच्या दिवाडकारांक ब्रिज जाय म्हूण। आमी सिग्नेचर स्टार्ट केले कॅम्पेनिंग। आमी कॅम्पेनिंग स्टार्ट करून आमी मागीर सीएमाक आमी आमचे मेमोरंडम दितले। आनी हांव सांगूंक सोदता सीएमाक की तुवें फाटल्या दिसांनी एक अपील केल्ले, आमचे एक कमेंट मारलेलो की आख्या आपण आमच्या गोंयांत पळय तुमी ब्रिज बांदल्या ते वोटिंगाक लागून बांदूंक ना, की तुवें लोकांची सफरींग आनी तुवें लुकिंग एट द टियर्स तुवें ब्रिज बांदल्या म्हूण। हांव अपील करता सीएमाक, वी आर द ओनली आयलँड, आमी एकूच आयलँड उरला दिवाडेन की ब्रिज नासतना। तुमी मातशें आमचे अपील मातशें तुमी घेया तुमच्या कानार। नवरात्रां सावन सुरू जाल्ल्या गरबा दांडियाच्या गोंयकारांचो मूड दसरो जालो तरी गेल्लो ना। दसरो जालो तरीकय गोंयभर गरबा दांडियाच्यो कार्यावळी आनी सर्ती चल्ल्यात। पणजे काकुलो मॉलांत दांडिया सर्त जाली। गोंयच्या सगळ्यांत बऱ्या 10 दांडिया टिमी मदीं ही सर्त जाली। गोंयभर जाल्ल्या सर्तीचे जैतिवंत पंगडांनी सर्तींत वांटो घेतलो। पयलेच फावट अशे तरेची सर्त जाली।
फर्स्ट टाइम आम्ही चालू केली आसा ही स्पर्धा, फर्स्ट ऑल गोवा कॉम्पिटिशन, and I'm very grateful to Kakulo Mall actually who have given this opportunity to all the Goan people to come here and perform their talent. दुर्गावाडी तळगावच्या विठ्ठल मंदिरान कला संस्कृती खात्यान राज्य पावण्यावेली दांडिया सर्त घेतली. नवे वाडे वास्को जाल्ले दांडिया सर्तीन हेडलँडसडाच्या संयोगम सांस्कृतिक कला संघान पयले इनाम व्हेले. दुसरे इनाम पणजेच्या डायनॅमिक आर्ट अँड एंटरटेनमेंट्साक जाल्यार तिसरे इनाम मुरगांवच्या क्रिएटिव्ह ग्रुपाक मेळ्ळे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने खबराचे तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.